ह्या सर्तीची चौथी फेरी घेऊन हांव तुमच्या मुखार आयलां. ह्या फेरयेचें नांव आसा वाक्य घडयात. जे 2 कथा जेले ह्या सर्तकांक मेळिल्ले त्याच कथा जेल्यांतली वाक्यां आमी उतरांनी कातरून पाकिटान घालून तांच्या मुखार दवरिल्लीं आसात. ही वाक्यां तांकां घडोवपाक जाय. ही वाक्यां घडोवपाक तांकां 30 सेकंड मेळटले. दर एका बरोबर जापे खातीर तांकां 5 गूण मेळटले. सुरवात करुया एन शिवदास पंगडा कडच्यान. एन शिवदास पंगड, तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. उतरांचो खेळ सुरू जाला. तुम्ही तुमची जाप सांगची. परतूंक खूब रात जाल्ली आनी विस्की चड जाल्ली. जाप बरोबर आसा. हे जापे खातीर तांकां 5 गूण मेळ्ळ्यात. फुडलें वाक्य शारदा पंगडा खातीर तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. व्हडा खोशयेन आनी उमेदीन तांच्यांनी वावराक हात घातला. जाप तयार आसा. तुम्ही तुमची जाप सांगची. आमोरेच्या ह्या वेळार देवळान दिवे लागतात. जाप चुकल्या. जाप अशी आसा. ह्या देवळान आमोरेच्या वेळार दिवे लागतात. फुडलें वाक्य बाकीबाब बोरकार पंगडा खातीर तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. जाप सांगची. 4 पणजेकार एकठांय आयल्यार 5 संस्था काडटात. जाप एकदम बरोबर आसा. हे जापे खातीर तुमकां 5 गूण. फुडलें वाक्य मांडवी पंगडा खातीर तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. मांडवीच्या उदकाच वरी अक्षरांचो खळखळ सुरू जाला. जाप तयार आसा. सांगची. एक दीस हांव आल्तीनय बिस्माचे पलाशी कडेन वचून बसलो. जाप बरोबर आसा. तुमकां मेळटात 5 गूण. फुडलें पाकीट परत मांडवी पंगडा खातीर तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. दुसऱ्या पंगडांनी पाकीट उगडचें न्ही. तिबलू त्या दिसाच्यान थंयसर वचून बसूंक लागलो. जाप चुकल्या. ते दिसाच्यान तिबलू थंयसर वचून बसूंक लागलो. फुडलें वाक्य बाकीबाब बोरकार पंगडा खातीर तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. तिणेंच सिनेमाचो विशय काडिल्लो. जाप चुकल्या. सिनेमाचो विशय तिणेंच काडिल्लो ही बरोबर जाप आशिल्ली. सर्तकांनी लक्ष दिवचें. फुडलें वाक्य शारदा पंगडा खातीर तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. प्रेक्षकांनी नोंद घेवची. ही वाक्यां सरळ त्या कथेंतल्यान काडिल्लीं आसात. ह्या वाक्यां भितर कसलोच व्याकरणीक वा वाक्य बांदावळीचो बदल आमी करूंक ना.
वेळ सोंपला. जाप दिवची. ताका कानाच्या पातयां कडेन कितें तरी उश्ण उळुळें अशें दिसलें. जाप चुकल्या. कानाच्या पातयां कडेन कितें तरी उश्ण उळवुळें अशें ताका दिसलें. फुडलें वाक्य एन शिवदास पंगडा खातीर तुमचो वेळ आतां सुरू जाता. जांकां पांय आसात ते कांपलार वतात. जाप बरोबर आसा. जांकां पांय आसात ते कंपालार वतात. हे जापे खातीर तांकां 5 गूण मेळटात. चार फेरयांच्या मंथना उपरांत गूण अशे आसात. मांडवी पंगडाक मेळ्ळ्यात 20 गूण. शारदा पंगडाक मेळ्ळ्यात 25 गूण. एन शिवदास पंगडाक मेळ्ळ्यात 30 गूण. आणि बाकीबाब बोरकर पंगडाक मेळ्ळ्यात 50 गूण. आणि एक फेरी उरिल्ली आसा. ही फेरी जाल्या उपरांत खंयचे 2 पंगड जैतिवंत जातले ते आमकां रोखडेंच कळटलें. तो मेरेन घेयात एक ल्हानसो विसव. ब गटाची 5वी आनी निमणी फेरी हांव सुरू करतां. ही फेरी कापीण फेरी. हे फेरयेन तुमकां प्रश्न विचारतले. दर एका बरोबर जापे खातीर तुमकां 5 गूण मेळटले आनी जर जाप चुकली जाल्यार तुमचे 5 गूण वजा जातले. पयलो प्रश्न. गणपतीचें वाहन खंयचें? शारदा पंगडान कापीण दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. हुनीर. जाप बरोबर आसा. तांकां हे जापे खातीर 5 गूण मेळ्ळ्यात. दुसरो प्रश्न. संवसारांतलो सगळ्यांत चड खप जाल्लो धार्मीक ग्रंथ खंयचो? संवसारांतलो सगळ्यांत चड खप जाल्लो धार्मीक ग्रंथ खंयचो? एन शिवदास पंगडान कापीण दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. बायबल. जाप बरोबर आसा. तांकां हे जापे खातीर 5 गूण मेळटात. सर्तकांनी कापणीचेर बोटां दवरची. तुमचे खातीर तिसरो प्रश्न. महाभारत ह्या धार्मीक ग्रंथांत नोंद आशिल्ल्या कौरवांचो आंकडो कितको आशिल्लो? मांडवी पंगडान कापीण दामल्या. तुमी तुमची जाप सांगची. 100. जाप एकदम बरोबर आसा. हे जापे खातीर तांकां 5 गूण मेळटात. चवथो प्रश्न. येशू क्रिस्ताचो जल्म खंयच्या शारांत जालो? बाकीबाब बोरकर पंगडान कापीण दामल्या. जाप सांगची. बेथलेहेम. जाप बरोबर आसा. हे जापे खातीर तांकां 5 गूण मेळ्ळ्यात. पांचवो प्रश्न. पुराणा प्रमाण आतां चलता तो युग खंयचो? शारदा पंगडान पयली कापीण दामल्या. कलियुग. जाप एकदम बरोबर आसा. हे जापे खातीर तांकां 5 गूण मेळ्ळ्यात. सर्तकांनी नोंद घेवची. प्रश्न सोंपल्या बगर कापीण दामची न्ही. जर तुमी कापीण दामली जाल्यार हांव म्हजो प्रश्न पुराय करचो ना. तुमकां तेन्नाच जाप दिवची पडटली. 6वो प्रश्न सर्तकां खातीर. देंवचाराच्या हातान आसपी पेटिल्ले मशालीक कितें म्हणटात? देंवचाराच्या हातांत आसपी पेटिल्ले मशालीक कितें म्हणटात? देंवचार वा गांवकार हो प्रकार आजून आमच्या गोंयांत चलता. वेळ सोंपला. प्रेक्षकां मदीं कोणूय? देंवचाराच्या हातांत जी मशाल आसता ताका वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या नांवान पाचारतात. कांय जाग्यांचेर तिका उजवडी म्हणटात, कांय जाग्यांचेर चूड म्हणटात, कवदय म्हणटात. ह्या मशालीक चडा प्रमाणान गोंयांत उजवडी अशें म्हणटात. ब गटांतल्यो सगळ्यो फेरयो हांगासर सोंपल्यात. ह्यो फेरयो सोंपल्या उपरांत आतां हांव वळटा निमण्या गुणां कडेन. निमणे गूण अशे आसात. मांडवी पंगडाक मेळ्ळ्यात 25 गूण.
शारदा पंगडाक मेळ्ळ्यात 35 गुण. एन शिवदास पंगडाक मेळ्ळ्यात 35 गुण. आणि बाकीबाब पंगडाक मेळ्ळ्यात 55 गुण. चडांत चड गुणांच्या आदारान बाकीबाब पंगड निमणे फेरयेन पावला. पूण हांगासर 2 पंगड असे आसात जांचे गुण बरोबर आसात. ही बरोबरी सोडोवपा खातीर तांकां आमी कांय प्रश्न विचारतात. हे प्रश्न असे आसात. एन शिवदास आनी शारदा पंगडान नोंद घेवची. ह्या प्रश्नाची जाप तुमकां कापीन डामनूच दिवची पडटली. जो कोण बरोबर जाप दिता तो निमणे फेरयेन पावतलो. प्रश्न आसा, रिती सुवात भरात. खूब उसरा तो डॅश लागिल्लो. खूब उसरा तो डॅश लागिल्लो. प्रेक्षकांमध्ये कोणी सांगचे न्ही? एन शिवदास पंगडान कापीन डामल्या. तुम्ही तुमची जाप सांगची. उलोवंक. जाप बरोबर आसा. आणि अशे तरेन बाकीबाब बोरकर आणि एन शिवदास हे दोन्ही पंगड आमच्या निमणे फेरयेंत पावल्यात. ह्या दोन्ही पंगडांक परबी. आमची निमणी फेरी घेवन आमी रोखडीच तुमच्या मुखार येतली. तो मेरेन कम्युनिकार ट्रस्टान आयोजीत केल्ल्यो हेर भासांतल्यो सर्ती पळोवंक विसरूं नाकात. ही सर्त फ्रेंच, पुर्तुगेज, मराठी, हिंदींत चलता. ती मुजरत पळोवची. तो मेरेन नमस्कार.